आम्ही भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे पणजेचो प्रभाग जो आसा न्ही त्या प्रभागातर्फे आज हांगा धरण्याक बशिल्ले 10:30 ते 12:30 धरणे। अशी धरणी आज गोंयांत 19 कडेन जातात आनी दर कडेन अशे 200-300 लोक येवपाचे आसात। फुडलो टप्पो आंदोलनाचो म्हणजे मेळावे जातले आनी लेरे सरान सांगिल्ले भशेन हांगा 10 तारखेक आसतलो मेळावो। तो खंय आसतलो तो ते मागीर जाहीर करतले, परमिशनां मेळटात त्या प्रमाणे। आमच्यो मुख्य मागण्यो ज्यो आसा, एक म्हणजे सगळ्यांत मुख्य सामकी सगळ्यांत व्हडली ती इंग्लीश भाशेंतल्यान जे डायसेसीन स्कुलांच्या प्राथमीक शाळांक सरकार अनुदान दिता गाराणे घालपाचे आसा, बंद करचे, सगळ्यांनी देवळान भितर येवचे आनी त्या खातीर बिल हाडटा गाराणे घालपाचे आसा, करून बिल सगळ्यांनी मातशे देवळान भितर येवचे। दोन मागण्या खातीर आमी झगडत रावतले आनी दोनूय मागण्यो जर पुरो जायनात जाल्यार मागीर फुडल्या इलेक्शनाक आमी ह्या सरकाराक घोव करून सकयल उडयतले। संकट आसा तेन्ना महाराजा आमचो फुडार हो आता तुवें सांबाळूंक जाय, म्हणून आम्ही सगळे तुझ्याकडे कळकळीची मागणी करतात की विश्वासघातकी सत्ताधाऱ्यांची बुद्ध जाग्यार हाड आणि आमची मागणी पूर्ण करपाचे काम या सरकाराकडल्यान फुडल्या निवडणुकीच्या पयलीं बेगीनात बेगीन करून घे रे महाराजा। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पर्यंत मराठी साहित्यिकांची, नाटककारांची आणि कवींची परंपरा आहे। त्यातून काय घडलेलं आहे की त्यातून महत्त्वाची गोष्ट भाषा हे जीवन जगण्याचं नुसतं साधन नाही, साध्य आहे। जी भाषा असते त्या भाषेचं सगळं संचित त्या शिक्षणातून मुलांच्या रक्तामध्ये भिनलं जातं आणि त्यामुळे भारतीय भाषातून विशेषतः मराठी भाषेतून ज्या ज्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतलेलं आहे त्यांना वैचारिकता त्यांच्यामध्ये येते, विचार करण्याचं सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये येतं, या मातीशी त्यांची नाळ जोडली जाते आणि त्यामुळे ज्या क्षेत्रामध्ये ते जातील त्या क्षेत्रामध्ये समाजाला वर नेण्याचं काम हे करताना दिसतात। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे गोंयच्या 12 तालुक्यांनी 19 विभागांनी आज धरणे कार्यक्रम संपन्न जावपाचो आसा। खुबशे कडेन सकाळी जाला तो 10:30 ते 12:30, 70 तालुक्यांतलो आतां संपन्न जाला 10:30 ते 12:30 पर्यंत। आणि भारतीय भाषा सुरक्षा मंच सरकाराक सांगपाक सोदता की जे गोवा एज्युकेशन अमेंडमेंट बिल 2014 ते हाडपाचे आसा ते हाडपाक जायना तांच्यांनी। ते जर कायदो पास जायत जाल्यार मराठी आणि कोंकणी शाळेंतल्यो ज्यो प्राथमीक विभागांतल्यो ज्यो शाळा आसात त्यो बंद करपाचें धोरण आसा ते, आनी ते बिल पास जायत जाल्यार सगळ्या इंग्लीश मिडियमांतल्या सगळ्या भाशांक अनुदान मेळटलेलें। आनी सरकार भितरल्यान रायट टू एज्युकेशन पळय जो कायदो आसा ज्या कायद्या प्रमाणे म्हटिल्लें आसा की फक्त भारतीय भाशांतल्यानूच मुळावें शिक्षण जावपाक जाय, ते पळय जो प्रिंसिपल आसा, ते तत्व आसा, त्या तत्वाक सरकार काळिमो फासता अशें दिसता।